भाऊ भाऊ कोकणी कळटा मरे भाऊ कोकणी कळटा कोकणी कळटा कोकणी कळटा कोकणी मेरे समस्या नहीं हां आसू 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 टेन्शन नमस्कार येवकार म्हजें नांव अमित नायक आनी आतां हांव सांगता तें आयक मी पळयता म्हाका गोवा न्यूज हबार आनी आमी आहा आतां पर्वरी हांगा नोमोजो म्हणून इव्हेंट जावपाचो 28 जानेराक. I'm Ninil D'Souza. I'm a coordinator for Nomozo. Nomozo means no motor zone. So 2.5 kilometers of this stretch will be without any motor. People will come here with their cycles, skates, walk, enjoy. There'll be a different zones will be there. And Nomozo is a very close to heart of our MLA Rohan Kaunte, and it is his brainchild. This is the 5th year we are doing this. आम्ही आता जाणून घेऊया लोकांक त्यांच्याबद्दल काय दिसतात तर आम्ही या तो आता हांगा 28 तारखेक नोमोजो म्हणून इव्हेंट जावपाची भितर खुबशे कलाकारांक गोंयचे शिक्षुतांक आनी पेंटर बी सगळे तांकां सगळ्यांक संद मेळटली आपली कला दाखोवपाची. तुमचे हेजेर विचार कितें म्हणजे सांगूंक शकता? कला दाखयता ते आमकां सगळ्यांक बरें दिसता. खूश जातात जाणटे बी येयले बसतात टायमपास जाता. Then we have a youth zone this time where we will have a different mental health and road safety. IHM Yuva Club is there. They are showcasing our Dekho Apna Desh or dear Prime Minister Modi's call, Dekho Apna Desh. So we will showcasing different states of our country. There'll be a fashion show based on that. And then we have our own Goan influencers coming. So they will interact with people. They will tell their experience. They are our homegrown heroes. We always look up to outside Goa influencers, but they have amazing influencers of Goan influencers. They can come and talk to them, interact with them. So that is also, there's a very good platform. This is a community event. There's no money involved in this. It's everything for free. It is the idea behind it is to help all the upcoming entrepreneurs or homemakers, home bakers, so they can come and utilize this platform. And we don't allow any big companies. So it's a all community development project kind of thing. आणि हे पळय 4 दीस जाले आयज 4थो दीस सगळी बारीक बारीक तयारी चालू आहा. हांगा तेंची स्टॉलां येवपाची थंय स्टेज येतली. टोटल 9-10 कितें स्टेजी हेजेर इव्हेंट सोमतो व्हडलो जावपाचो. फाटल्या तरी मातसो धाकटो आलो ह्या एका लोक सारके अजाप जावन वचपाची अशी सगळे आस बाळगता. मॅडम तुमकां कोंकणी कळटा? ना कळटा. Savage reply. This is what Goans are known for. Kokuni kaida? No. We have a eco zone where we teach people the importance of segregation of waste, ecology and all. And people can bring e-waste here and they can give it, because it is very important to segregate, not to throw e-waste. It is the biggest menace, which is another, we can say, environmental disaster is happening. So people should understand that. So there will be our endeavor to help understand them what is e-waste and all. We have an art zone. There are more than 15-20 artists who are coming and showcasing their art. They will do the live art there. People can watch it. We have a artists from Bal Bhavan coming and teaching kids different art forms. Then we have a heritage zone. This is a heritage zone again to preserve our Goan art and culture. There'll be a lot of artisans will be there showcasing their artifacts and all. And we have a lot of dancers and who are into art.
Goan art. So they will be presenting their art and folk arts, folk art forms and everything. So that is again, and there will be a lot of old antique Goan wares will be there for display. Some of our new generation is not even seen them. So it's an opportunity for them to experience what is our way of life, the olden Goan way of life. So that they can come and witness and learn about our art and culture. And we have a performances zone where all our the kids can showcase their talent. There's no competition. It is for the kids to come and showcase their talent and enjoy. So there's no, they don't have to be in any stress that they have to win. There's nothing, everybody is a winner. They can come, enjoy, showcase their talent. People will enjoy too. आता लास्ट टॉप आमचो 2 भाव बाल्ल्या थंय भाव मित्र या आमचो नीज गोंयकार कितें म्हणटा पळोवया ह्या गजालीन. भाऊ कोंकणी कळटा मरे तुका? हां जाव कोंकणी उलोवपी कमी मेळटा रे भरपूर. सो आमी गोवा न्यूज हबांगसून आयल्या. आमकां आतां फक्त इव्हेंट जावपाक 28 तारखेक न्ही ना नमोजो म्हणून नो म्हणटाचो. सो ह्या इव्हेंटा बद्दल तुमकां कितें आयडिया खबर कितें आहा? असं 2-3 वर्सां आमी पळयता आतां बेस्ट आसता. ह्या वर्सा वयल्यान आनीक वागपाची आतां 9-10 स्टेजी आसतल्यो डिफरंटली एबल्ड हांगा बी मागीर पूण आर्ट डिस्प्ले आसतलो मागीर शोज आसतले ते. आनी तुमचो मेन म्हटल्यार हो पर्वरीन एक बरो इनिशिएटीव म्हटल्यार नो मोटो झोन. सो समवे एनवायरमेंट इज ऑल्सो इन्क्लूडेड इन दीस. सो तुमची आनी कितें एक्सपेक्टेशन पर्वरीन आनी कितें जावचें हें बी? ना इट इज अ व्हेरी गूड प्रोग्राम. इनफॅक्ट अशें जाल्यार बरें आसा. होन बरें केलां बरें दिसता. लोक येता आनी एक्चुली एनवायरमेंटल पण आसा. दॅट इज वाय इट इज गूड. आनी तुमकां कितें गोंयच्या जनतेक सांगपाचें बी जाल्यार सगळ्यांनी पळोवपाचो. इट इज अ गूड फर्स्ट टायम आसता. हय आनी तुमच्या हेका ओल्ड एज तांकां कितें आहा थंय आनी गोंयची आमची हेरिटेज म्हटल्यार धालो वीरभद्र ते बी सगळे आसतले. सो 28 तारखेक मुद्दम तुमी आसतलेच सैरादारांक सगळ्यांक घेवन जात्रा खंय जावं न्ही. थँक्यू. ओके आनी तुमी कितें सांगता एडिशन? काय ना बरें आहा इनिशिएटीव बरें केला रोहन सरान. 2-3 वर्सां आमी पळयता पर्रीकर टायमाच्यान येता. सो गूड इनिशिएटीव. आय थिंक इज अ बॅकबोन वॉट इज प्रोग्रेसीव वायज द MLA इज व्हेरी डायनॅमीक. लॉट ऑफ थिंग्स नवीन येता इनिशिएटीव. गूड एक्चुली फॉर यंगस्टर जरी थोडे प्रोग्राम्स आसता दाखोवपाक मेळटा ते वी शूड कॉंग्रॅच्युलेट द MLA. हय सारकी गजाल. आनी तूं लोकांक खबर आसतली की रोहन बाब इवन IT सेक्टर न्हू कलाकारांक हेंकां सगळ्यांक खूब हेल्प करता. खूब हे आनी मेन म्हटल्यार लोकांक स्टेज मेळना न्हू. आमच्या गोंयकार कलाकारांक कितें तरी दाखोवपाक हांगा आर्ट डिस्प्ले जातलो. गोंयच्या कलाकारांक आतां आर्ट गॅलरी चुकोवन खंय कोण पॉश पार्टी आसता ती आपली घालता ते तिकेट घेता. आमचे हांगा तरी हांगा 5-10 फ्री चार्ज फ्री सगळे फ्री न्हू. सो एक बरी गजाल. आनी कितें एक्स्ट्रा हांव वाचलेले पेपरार की आयुर्वेदीक डॉक्टर इन्क्लूड केला तेणी. ते बरी गजाल एक्चुअली. 10 स्टेजी कितें आसतल्यो आनी फूल हांगासून थंय पर्यंत सगळे आसतले. आतां पळोवया लोकांचो प्रतिसाद बरो आसतलो. म्हाका तरी दिसता खूब लोक येता. नॉट ओन्ली पर्वरीकार ऑल ओव्हर गोंयाचे लोक येता. म्हाका पासून विचारता. हांव आतां खंय एक स्टॉकिस्ट आसा एका पेंट कंपनीचो. हांव खंय खंय भोंवत आसता म्हाका विचारता लोक. सावड्डे म्हणा मडगांव वचत आसता थंय विचारता. सगळे लोक आमच्या MLAचेर खूब डायनॅमीक मागीर लिटरसी आनी बरें काम करता. आनी अवेरनेस करतना रोहन सरान जे ब्लड डोनेशन कॅम्प ड्युरींग हिज बर्थडे सच टायप ऑफ अवेरनेस वॉट ही हॅज क्रिएटेड इज अ गुड थिंग. आय वूड लायक टू टेल बिकॉज तुम्ही जाणा की लॉट ऑफ ऑपरेशन टेक प्लेस लायक आतांच तुम्ही सांगले एक्सिडेंट जाता थंय कोणाक बी नेगेटिव्ह आसतलो थंय शॉर्टेज खूब आसूं शकता जे ब्लड आसा. हांवूच बी नेगेटिव्ह डोनर आसा की स्वता. तर तसल्या टायपा जे इनिशिएटीव रोहन सर घेता म्हाका दिसता इतली वर्सां कोणीच MLAन अशें करूंक ना. आनी विजन इज व्हेरी हाय. हीज विजन आनी हीज करेक्टनेस टू वर्क इज व्हेरी प्रॉपर अँड आय कॉंग्रॅच्युलेट हिम फॉर डुईंग दीस थिंग. ओके थँक्यू सर. आनी हितून एक गजाल कोण येयल्ली आसा की एक मोगा लायक एवरी पर्सन कॅन कंट्रिब्यूट समथींग टू द सोसायटी. म्हणजे म्हटल्यार तो डोनर आहा आनी रक्तदान एक खरेंच बरी गजाल. तुमी करून भियाता जाल्यार भियो नाकात. मातशें जाणून घेयात आनी करात. कित्याक तुमचो आपलो कोण जेन्ना हॉस्पिटलांत पडटलो तेन्ना तुमकां खरी तिची गरज कळटली. सो थँक्यू सर. थँक्यू.
like every year we have many zones, like we have a health zone where more than 13 type of health checkups will be done, and there will be even like a breast cancer, cervical cancer, dental, homeopathy, physiotherapy, blood, eye checkup, many checkup is there. It's a mega health camp, so people can come and get themselves checked and take advice for free of cost. Then we have a kids zone. Kids zone is we have a diet school, teaching school. Around 80 of them will be there to teach kids to in a different art and crafts. And the beauty of this is after the whatever they create art and craft, the kids can take home. Then and there is a lot of mono acts and all, they can come and showcase their talent. Then we have a martial arts zone where different type of martial arts will be showcased, so people can check, get inspired, and they can join and about their health and well-being. Then we have a fitness zone. Again, it is about fitness. This time we're having arm wrestling, so people can come and try their strength. And then we have a FC Goa football zone. There again they will have a demonstration and about football and all. People can they can come and meet their favorite FC Goa football players. They will be there also. Then we have a boxing zone where an actual boxing ring will be there, and they will showcase their boxing talent and all. And then in Goa we have many centers of boxing. There is a free of cost. Goa government have 8 trainers, 8 coaches, so they are giving the free training for them. There's no cost involved. There are many, so people can come and get the information about that also. Then we have a IT zone where there will be a lot of IT related information, technology. They can startups, our Goan startups, they will be showcased, so people can come and get inspired. They get information on that. And we have a astronomy zone. We'll have a telescopes. People can come and watch the constellations and stars and all. असले जर सगळे इव्हेंट जाले आनी खूब लोकांची उत्सुकता गोंयच्या कलाकारांक जर अशी स्टेज मेळ्ळी जाल्यार गोंय आनीक कितें बरें जातलें काय दिसता. स्टेज जर कलाकारांक जर स्टेज मेळ्ळी जाल्यार तें बरें जातलें न्ही, कित्याक त्यांची प्रोग्रेस जातलो. हय सारकें सारकें. आतां तूंच पळय बारीक आतां ते सारेगम करता. भुरगे कितले बारीक भुरगे वयर सरले. पयलीं कोणाक खबर आसलें असल्या भुरग्यांची टॅलंट. आतां तें जाता न्ही, अशें कितें प्रोग्राम केल्या उपरांत ते वयर सरता. आतां खरें सांग, सोयऱ्यादारांक घेवन येतलो मरे 28 तारखेक? पूण आमी सोयऱ्यांक बी घेवन येना, आमी येता न्हू. पळोवपाक बरें तूं पडटा रे. ते सोयऱ्यांक घेवन आमी कितें, आमी हांगा येता, आमी फक्त वॉकिंग प्रोग्राम एन्जॉय करता आमी, आनी मागीर आसले तशें वयतले. ओके सांग तूं. ह्या प्रोग्रामाक आमी एन्जॉय करून घेतले. बरे भुरग्यांनी बरें हें केलें, करूंक जाय. आमच्या हांगा ह्या टुरिझम मिनिस्टरान बरें केलां, बरें करता आनी अशेंच करूंक जाय. आनी नितळसाण जाय ही मेन. नितळसाण जाय ही मेन. हांगा प्रोग्राम करून गेले आनी घाण करूंक ना. बरें आनी आतां करता, गेलो बरें केलां. आमकां लायक जंगल बरें केलां, बरें केलां. वॉकिंग एक त्रास जाता, लिफ्ट करून केलें तेणी. ओके आनीक कितें उलयतलो? आनीक काय उलय तूं उलय. मागीर ना भाऊजी मी म्हणटा आपलो विचार ना. अशेंच हे बसोन अशेंच करून गोंय बरें वेवस्थीत सांबाळ्या पुरो म्हणून इतलें मागुया आमी. हय इतलें मागुया आनी आमी गोंय राखुया तर मागून कितें मेळटा, मागल्यार सगळें मेळटा हें ना. हें पळय कितें आहा, कोण म्हणटा हांव दुयेंत जालो, तो दुयेंत जालो, स्वताचें हेल्थ स्वता कडेनूच आहा. ऐकलें तें तशें आमचें गोंय आमीच राखूंक जाय. आतां तें राखपाचें आतां हे पिडयेन फुडले पिळगेक मार्गदर्शन दिवपाक तुमचे विचार जाय न्हू. आमचे विचार आहात न्ही, जालें बरें घेवंक जाय न्ही ते म्हाका. ओके बरें बरें भावनेक बरी गजाल सांगली की आमच्या नवे पिळगेक खबर ना आमचे गोंयचें दायज, गोंयची संस्कृताय, आनी ती तांकां जाणून पयलीं घेवपाक खातीर असले कार्यक्रम सुद्दां बरी गजाल तांकां कळपाक तरी. आतां भुरग्यांनी कितें करपाचें, पयलीं सगळे
एकी कडेन रावताले ताका लागून ते एकमेकाचे ते संस्कार तेंचेर उरताले. आतां कितें जाला, आतां लग्न जालो सेपरेट. सारकें सारकें. ते आवय बापायकूय पळयना आनी बाळाकूच पळयना. आनी प्रत्येक घरान तुमी पळया बारीक, पयलींच्या जशें आतां सिट्युएशन आहा. पयलीं 7 घरान यो म्हणजे येताले, आतां कितल्यांक घरान येता ते कोणाक खबर ना. बापायक खबर ना, आवयक खबर ना, चेडो कितल्यांक येयला न्हिदला तो, कित्याक चावी घेवन वयता तो. ही संस्कृती बंद जावंक जाय. आतां पळय, दुसरो मुद्दो भावन मारलो तोय बी सारको. खंय ना खंय पेरंटींग आनी सेकेंड थिंग म्हटल्यार आमचे भुरगे आपलो फुडार कशें जपूं शकता. कित्याक खंय ना खंय आमचो इन्फ्लुएन्स, आमची संस्कृताय आसली ती नश्ट जायत पडला. कित्याक ती जपून दवरपाची गरज आसा. आनी खंय आनी भाऊ हांगा आमचे दायज बी कितें दाखोवपाचे प्रयत्न खूब आसतले कळ्ळें. ताका लागून कोण भुरगो मातसो तुका दिसता हो मातसो हो चले फुडें वयता, हांगा थंय वयता, हांगचो हांगा दाखवता हे बाबा पळय हे गोंयचे कलाकार अशें तुका हांगासर प्रोग्राम दाखयता न्ही, ते गोंयची संस्कृती खूब दाखयल्या तेणी. प्रत्येक एका संस्कृता कालचे फावटी पासून भुरग्यांक प्रार्थना, दुसरे हे फुगडी, भजन, हे जायते दाखयला तेंच्यांनी. तशें आतां परते आसतलें तेंचे कितें तरी बरे प्रोग्राम आनी सिलेक्टेड करतात ते. तशें वायट ना. आनी तो झडटा झुजोंक जाय न्हू, झुजोंक जाय तर. आनी तोच नाल्यार आनी कोण झुजतलो. आनी हांवें पळोवंक गेल्यार तेणी आमचे पर्वरीचो उदरगत केल्या. बाकीचे कॉन्स्टिट्यूशन पळयशी त्या पेक्षा आमच्या हांगासर लोकांक सुशेगाद दवरपाक तेणी ट्राय केल्या आनी झडटालो तो, आनी आजुनूय झडटा. बरी गजाल. चल आनीक तुका वाज हाडना, वयता काय बरो करूं सुशेगाद बसत राव, हॅप्पी राव. ते भाई मेळचे सावकाश भाई. चल आमच्या भाईन आमकां कितल्यो गजाली सांगलेल्यो आनी त्यो बऱ्यो गजाली गोंयकारांनी आयकपाच्यो गजाली आहा. कित्याक जेन्ना व्हडल्यांचो हात आमच्या फुडें वयता, फुडसून वयता, माथ्या वरसून वयता, तेन्ना आमची खंय पावलां हांगा ते हालता. Nomozo will be on 28th of Jan. This coming Sunday, held on Service Road in front of Delfino's Mega Mart is there. So it's an entire 2.5 kilometer of stretch, and it's from 4 o'clock onwards. So 4 to 10, there'll be a big fun fair, learning and enjoyment. So I request all the Goans, not just Porwarkars, are welcoming all the Goans to come and enjoy and keep our Goinkarpon alive. Hello everyone. Nomozo, born from a simple idea, has blossomed into a vibrant community initiative uniting people in a no-motor zone. The growth of this event is a testament to the generous support from the residents of Porvorim. Join us at Nomozo 5.0 in Goa, where we extend a warm invitation to everyone to partake in these festivities. Experience a captivating mix of entertainment, fun and educational activities. Nomozo seeks to evoke nostalgia, create cherished moments and preserve the true essence of Goinkarpon for the upcoming generations. This year, we proudly present 13 plus zones and over 100 stalls, featuring a diverse range of entertainment options, including the carnival and the Shigma parade. Our continuous commitment to improvement is evident in the addition of new zones such as astronomy, pet zone, eco zone and youth zone, alongside the established ones like heritage, performance, health zone, boxing, art zone, tourism yuva clubs, fitness, martial arts zone, FC Goa and IT zones. To our fellow Goans, I extend a heartfelt invitation to join us in Porvorim for this annual extravaganza, which grows more spectacular with each passing year. To tourists, I welcome you to experience the charm of Goa firsthand. Let's come together and make Nomozo 5.0 a celebration to remember. Let's Nomozo. आनी लास्ट एंड नॉट द लिस्ट सांगपाची आज तुमकां 28 एक हावूय आसतलो with other Instagram influencers and other personalities to tell you more about the process of content writing, content creation, आणि तुम्ही कशे आपलो ओन टॅलंट चेरिश करू शकता to make something productive and to display your art. Okay,
आनी वाल्लर सगल्यांक मेळटात पूण वाल्लर दाखोवपाक कितें काम करून दाखोवचें पडटा तें काम कशें करप हें तुमकां आयकोंक मेळटलें समजोंक मेळटलें सो 28 तारखेक मेळचें सगळे आनी या उजो करुया चल